पेडा बाणावली वाठारात बेकायदेशीरपणान शेतां पुरोवपाचे प्रकार उक्ताडार येतकीच थळाव्या लोकांनी थंय धांव घेतली आनी हें काम बंद उडयलें. कसलोच परवानो घेनासतना शेत पुरोवन रस्तो करपाचें काम सुरू आशिल्ल्यान ह्या वेळार तांकां कळ्ळें. ह्या वेळार लोकांनी पुलिशेक आपयले जाल्यार पंचायत वांगडी लेगीत हांगासर हजर आशिल्ले. काम बंद उडोवपाक आयिल्ल्या लोकांकडे बेकायदेशीरपणां करपी मनशांनी गुंडागिरी केल्ल्याची म्हायती थळाव्या लोकांनी दिल्या. आम हाली तक आडायल्ले आनी कांय ना प्रॉब्लेम तेका कांय परमिशनूय ना हाली आमगे तेंच आमी कितें म्हणटा परमिशन हाड आनी मागीर तूं तुगे तो रोड जा रोड हें कर आनी कांय ना. मागीर जायते जालें हांगा हात पडो तेंगे मनीस येयले गान दाखयले सगलें हें केलें आनी कांय ना. माती लागून तेंका उपसा जालें कितें जालें माती घायल बिंगा तेम तेका माती काडून लायल्या हय परमिशन ना न्हू लिगली काय ना. हय सो हांवें कितें सांगितलें तेका तूं शेतकार परमिशन घे एनओसी घे आनी लिगली अप्लाय कर न्हू परमिशन मेळ म्हणून तुगे काम स्टार्ट कर सो तें काम बंद कर म्हण तेका पण परमिशन बी घेतला ना कांय केलें कितें कितें चलता थंय कच्च्या रोड करपा सोदता तेका. आतां कितें जालां सद्या सद्या आतां तेमी एक्सेप्ट केलो तेणा काम बंद करता म्हणून. पण तेगेले बाट कोणान ते तेगे पाटींग म्हाका ते पायना दया कोस काळटींग सो ते गेले हय. चार जाणांगे लागता तेच्या पयलीं मागीर आतां कितें तेगे एनओसी घेवपा जाय तेणें विदाउट परमिशन करपा जायना न्हू मागीर काम बंद बंद करतलो.